नमस्कार आणि येवकार तुमचं सगळ्यांक. माझे नाव सचिन सुल्लेकर आणि माय गोवा नेटवर्कान परत एकदा तुमचं सगळ्यांचं येवकार. पतंजली आयुर्वेदान सर्वोच्च न्यायालयात चुकीची जाहिराती प्रसारित केल्ल्यान विनाशर्त माफी मागल्या. वखदा विशींच्या चुकीच्या जाहिराती संबंधी तांच्या आड आणि कंपनी आड जारी केल्ल्या अवमानाची नोटिसाची जाप दिवंक नाशिल्ल्यान स्पष्ट करपा खातीर पतंजलीचे सहसंस्थापक बाबा रामदेव आणि व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बालकृष्ण हांका 2 एप्रिलाक व्यक्तिगत रितीन हजर रावपाक सांगले. उपरांत ही गजाल घडल्या. जाणून घेऊया पुराय बातमी किती आसा ती. पतंजली प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयान योगगुरू बाबा रामदेवाक 2 आठवड्या भितर न्यायालयात हजर रावपाचो आदेश दिल्लो. ही गजाल पतंजली आयुर्वेदाच्या चुकीच्या जाहिराती कडेन संबंधित आशिल्ली. हाचे आदी न्यायालयान बाबा रामदेवाक न्यायालयात येवपाक सांगिल्ले, पूण तो हाजीर रावलो ना. जाहिराती थांबल्यो ना. हाचे आदी 27 फेब्रुवारीक न्यायालयान पतंजली आयुर्वेदाच्या जाहिरातींचेर बंदी घाल्ली. ह्यो जाहिराती ब्लड प्रेशर, डायबिटिक्स, आस्थमा अशे दुयेंसा कडेन संबंधित आशिल्ल्यो. आधुनिक वखदां घेवप बंद करून पतंजलीचे उपचार पद्दत घेवपाक लोकांक प्रोत्साहन दिवपी अशे तरेच्यो ह्यो जाहिराती आशिल्ल्यो असो तांचेर आरोप आसा. भारतीय वैजकी संघटनेन पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडा आड चुकीची जाहिराती संबंधी याचिका जाहीर केल्ली. ऑगस्ट 2022 वर्सा दाखल केल्ले याचिकेत पतंजलीन कोविडा वेळार लस म्हणजे वॅक्सिन दिवपा विशीं नकारात्मक उलयलेच न्हय तर आधुनिक वखदां आड मोहीम सुद्धा हातात घेतिल्ली असो आरोप संघटनेन केला. अश्यो जायत्यो जाहिराती आशिल्ल्यो ज्यो प्रेक्षकांक भ्रमित करताल्यो. खासा करून ताणे आपल्या वखदा वरवीं काय रोग बरे करपाचो दावो केल्लो. ह्या काळात आपल्या उत्पादनांतल्यान कोरोना जावचो ना आणि जालो जाल्यार लेगीत रोखडोच बरो जातलो असो दावो पतंजलीन केल्लो. अशा चुकीच्या जाहिराती आणि दाव्या फाटल्यान कसलोच आधार नाशिल्ल्यान इंडियन मेडिकल असोसिएशनान ऑगस्ट 2022 वर्सा न्यायालयात केस दाखल केल्ली. नोव्हेंबर 2023 वर्सा हे प्रकरणाचे सुनावणे वेळार अंतरीम निर्णय म्हणजे इंटरीम ऑर्डर घेऊन न्यायालयान कंपनीक चुकीची जाहिराती दिवप वा उजवाडावप म्हणजे टेलिकास्ट करप बंद करपाक सांगिल्ले. हेर वखदा वा वैजकी व्यवस्थेचे परिणामकारकतेचेर विधान करप लेगीत बंद करचे, जाका लागून लोकांक त्यांच्या गरजे प्रमाण उपचार थारोवंक मेळटलो आणि कोणाच्याच प्रभावाखाला न्हय अशें म्हणिल्ले. हो आदेश 21 नोव्हेंबराक आयिल्लो, पूण पतंजलीन आपल्या जाहिरातींचेर बंदी घालिना. ह्या आदेशा उपरांत लेगीत योगगुरू बाबा रामदेव हांणी पत्रकार परिशद घेवन तातूंत तांणी डायबिटीक आनी अस्थमा बरे जाता असो दावो केलो. हाचे उपरांत डिसेंबर 2023 वर्सा कंपनीची आनी एक जायरात आयली. तातूंत बाबा रामदेव आनी आचार्य बालकृष्ण हांची चित्राय छापून आयिल्ली. हे संबंधी 27 फेब्रुवारीक न्यायाधीश हिमा कोहली आणि हसानुद्दीन अमानुल्ला हांणी पतंजलीक न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्ल्यान तांकां हाची जाप दिवपाक सांगिल्ली. आता सुनावणेत बाबा रामदेव आणि बालकृष्ण दोगांयकूय न्यायालयात येवन जाप दिवपाक सांगल्यात. ते हजर रावले ना जाल्यार तांचेर परिणाम जातलो अशी शिटकावणी दिल्या. त्याच वेळार न्यायालयाक दुर्लक्ष केल्ल्यान तांचे आड न्यायालयाच्या अवमानाची केस कित्याक दाखल करची न्हय अशें न्यायालयान सांगलां. तशेंच ड्रग्ज आणि कॉस्मेटिक उपाय कायद्या खाला पतंजलीच्या अशा जाहिरातींचेर बंदी कित्याक घालिना हाजेर आयुष मंत्रालयाचेर राग उक्तायला. ही स्टोरी तुमच्या खातीर बरयल्लेली विष्णू नार्वेकर हांणी. देव बरें करूं.